From Salgaon. My business is in Salgaon petrol pump, and this parish priest I've got to know. म्हाका गोमन आयलें की ताजेर आज अत्याचार जाला म्हणटा अटॅक केला आनी कोणें आमचे शेजारी एकलो जोझफ म्हण तो ताका खूब त्रास करता आनी आख्या विलेजीक खंय तो त्रास करता आनी एकूच हांव सांगूंक सोदतां कोणें कायदो आपणाच्या हातीन घेवपाचो ना आनी ह्या जोझफाक रायट ना पॅरिश प्रिस्ट तो रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द विलेज एंड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॅथलीक चर्च इज पुट इन चार्ज ऑफ द विलेज ऑफ सालिगांव सो जोझफाचे कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार कितें जावन कितें इलिगल ऑर लीगल we had to question in a nice way and ask the people, the committee of the church to find out, but he had no right to touch the parish priest. So I condemn the act on this Joseph D'Souza, is where my petrol pump, into the church, and the police has to act as per law because the rule of law has to prevail. So this is it, and the police have to act and punish this man. That's me, Dilbatiklo from Salgaon. No, the way you are not inside, the way he spoke. Language. So, in case, particular, just because you are priest and you don't like cases and all, I understand that. Not only you, all the priests, they don't like file cases and all that. But this man, after doing everything, he is not sorry. He should have at least felt sorry. He is not sorry. The case been from his attitude, it is still in his mind now. पुढे तो आमचा काय त्रास होतो पण तो जाऊ दे त्याचे इलिगॅलिटी आहे आम्ही ते पंचायत ऍक्शन घेतात पंचायत ऍक्शन घेऊया आयज आमची चर्च आहा पळय सालिगांव थंयसर ड्रेनींग लागून इश्यू जाला आनी ते इश्यू जाला म्हणजे तितूनशें कितें इश्यू जाला म्हणटकूच ते कोणी पळय फादराक हात उखलला आनी फादराचेर हात उखलून फादराक मातशें प्रॉब्लेम जाल्लो तेन्ना कितें जालां हेंच्यांनी हो कायदो हातीन घेवपाक कोणाकूच रायट ना तेणी कितें आहा पळय ते आपले पंचायतीक जावं खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा पळय तांकां सांगूंक जाय आसलें अशें करप हें सारकें न्हू आनी फादर हो देवाचो मनीस जो हेका सांबाळटा पळय तो तेन्ना हें केलां पळय तें एकदम चुकीचें आहा तेन्ना हेचेर आमी आतां पुलीस स्टेशनार सगळो लोक जमलेलो गांवचो आनी तेचेर लोकांक आमकां पुलिशेक सांगल्या हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घ्या अशें घडोवंक जायना हो कायदो हातीन घेवपाक कोणाकूच रायट ना आनी हो कायदो हातीन घेतला म्हणून पुलिसाकूय हें बरें जावंक ना तेन्ना दिसूंक ना तेका लागून तेंचेर सांगलां आमी हेचेर एक्शन घेतले म्हणून Father, can I let that? काम करता